सभापती पदाचे वेंचणुके खातीर आपयल्ल्या एका दिसाच्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांनी रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो खर निषेध करीत गोंयांत कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वात नाशिल्ल्याचो आरोप केलो। ह्या विशयाचेर नव्यान वेंचून आयिल्लो सभापती गणेश गांवकार कितें तरी उलयतलो म्हणून अपेक्षा आशिल्ली, मात ताणें रामाच्या विशयाक हात लावंक ना। दुसरे वटेन रामाच्या भलायके विशीं मंत्री विश्वजिताक विचारल्यार ताणें सांगलें, रामाच्या भलायकेचेर आपूण स्वता लक्ष दवरून आसा। वैजकी अधिकाऱ्याकूय रामाचे भलायकेचेर लक्ष दवरपाक सांगिल्ल्याचे विश्वजितान सांगलें। ह्या दिसांनी गोंयांत जे घडटा, खास करून विथ दी अटॅक्स, खास करून एक बाब रामा काणकोणकर, एक समाजाचो एक भुरगो, तेजेरूय अटॅक जालो। आनीक लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन खूब म्हाका दिसता ह्या सरकारान चोवपाक जाय, गरज आसा ह्या टायमाक तुजी। आनीक म्हाका एक अपेक्षा आहा, तुमी GTDCचे चेअरमॅनूय आशिल्ले, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ही हाडपाक तुम्ही जायते प्रयत्न केले। हो बसीस म्हणटा, हॉप ऑन हॉप ऑफ ही एक सिंगल तिकेट ह्या कदलाचो मान तुम्ही राखतले। पहिलो म्हणजे आता सगळ्यांनी सांगलेले आसा की ST समाजाचो जो एक कार्यकर्तो, जो एक लिडर म्हणूंक शकता, तेंचेर एक अटॅक जालो आनी तो अटॅक कंडेम करपाची तुमचे कडल्यान एक हे येवपाक जाय। कारण कितें आसा की गोंयांत अशें ह्या पद्दतीन केन्नाच जाल्लें ना आनी आतां सद्याक जे चल्लां ते आमकां तर दिसून येता की हाती भायर तरी वयतले। सो हेका लागून म्हाका दिसता तुमी जेन्ना अशें अन्याय घडटा तेन्ना तुमचोय आवाज बुलंद करपाची गरज आसा। आनी तूं ST समाजाचो लिडर, ST समाजाक ह्या दिसांनी धोडायतात, ST एक्टिविस्टांच्या तोंडाचेर शेण सारयतात, तेन्ना ST समाजाचो मनीस म्हणून हे कंडेमूय करूंक जाय। ST समाजाचो म्हणून हे जनरल वायलन्स जाता, क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स जाता, हे जालेंच, पूण ST समाजाचेर हो एक अन्याय। He is under treatment in Goa Medical College and I am monitoring it very closely. I spoke to him the other day also because I think there was some confusion. Somebody was saying that he's being discharged and all. I told the doctors whatever treatment he requires to see, the government is committed to see that he gets all the care. I told the medical superintendent that he has to be properly looked after and taken care of. I have personally spoken to him and he is under proper supervision of all the doctors. सर तुवें रॉंग मिनिस्टरा विचारतो म्हणल्यार कोण रायट मिनिस्टर? ना तशें म्हणून ना, ते मिस करून कित्याक म्हाका विशय एज हेल्थ मिनिस्टर तुवें विचारल्यार हांवें दिवप न्ही उत्तर। तूं एज हेल्थ मिनिस्टर तेजी तब्येत कशी आहा म्हणून विचारल्यार तें उत्तर हांवें दिवपाचें। बरें, तो रामा काणकोणकराच्या एसॉल्टाचेर तूं कशी पळयता? नांव काय कोणाचें ना, तूं समर्थन करता ताचें? नांव कांयच कोणाचें कांयच उलयना। म्हाका फक्त हेल्थाचे संबंधीत तुमी विचारल्यार एज मिडिया म्हणून तूं विचारता प्रश्न हांवें उत्तर दिवपाक हांव शकता। लोकशाय राजवटीत दर एकल्याक आपली बाजू मांडपाचो अधिकार आसा। कोणें कितें म्हटलें आनी तें दुसऱ्याच्या मनाक लागलें म्हणून ताचेर हल्लो करप सामकें चुकीचें म्हणून महसूल मंत्री आनी ताळगांवचो आमदार बाबूश मोन्सेरात सांगता। रामाचेर जाल्लो हल्लो चुकीचोच अशी गुंडगिरी कोणी करची न्हू म्हणून आदलो गृहमंत्री तशेंच सद्याचो शेतकी मंत्री रवी नाईक सांगता। ऐकात तांचें म्हणणें। See, I condemn all attacks done on everyone. And as far as Mr. Rama Kankon is concerned, I personally know. In fact, I even sent him a message saying that well, and I sent him a message also saying that I am sorry for what has happened. It is really bad. See, this as far as the violence and all, this doesn't come in this democratic setup. So everyone has basically has a right to express his opinion. So it is what is the you also have got a right. I also have got a right. Whatever I have said, you may feel bad what I may have said, but that doesn't mean to say you can come and attack me or you got to attack someone. This is totally unacceptable. जे काणकोणकारांचे ते अटॅक जाला तशी जावपाक जायना आनीक अशें गुन्हेगारी कोणें करची न्हू आनी ती आमी खबरूय घेवपाची ना। आमचो होम मिनिस्टर आसा ते तुजें लक्ष दिल्लें आसतालें आनी घेतलो, एक्शन घेतलो, प्रॉपर एक्शन घेतलो आनी तें जावपाक जाय। कित्याक अशें कोणाचें जावं फाल्यां आमी आमचे लोक अशे कितलेशेच आमचे लोक भोंवता, रातचे दिसाची सगळे भोंवता आनी आमचें एक हें आशिल्लें की हांगसर जें आसा फ्री आमची चली वचून रातचे वचून फिरताले, कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।